गोंयचो नवो भाजपा अध्यक्ष नोव्हेंबर मेरेन वेंचून काडटले. पक्षाचो प्रदेश अध्यक्ष आनी भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मिडियाक ही म्हायती दिली. अंदू 3 लाख मुळावे वांगडी करपाची मोख भाजपान दवरल्या. 31 जुलय मेरेन ही मोहीम चलतली. सदस्यता मोहीम आजपासून सुरू जाता. 21 तारीख पर्यंत डिटेल विषय प्रत्येक मतदारसंघात जातले आणि प्रत्यक्ष सदस्यता मोहीम ही जुलैच्या 31 तारीख पर्यंत चलतली. एक 10,000 कार्यकर्ते ह्या कामात जोडले वयतले आणि फुडल्या 1.5 म्हयन्याच्या काळात जो आमचो संकल्प आसा, गोव्यात 3 लाख वोटर्स हे मेंबर्स करप. कारण ज्या लोकांनी, ज्या मतदारांनी भारतीय जनता पक्षाक मत घाला किंवा भारतीय जनता पक्षाक समर्थन करणाऱ्या मंडळीक मत घाला, ते भारतीय जनता पक्षाचे सभासद जावपाक कांयच हरकत ना. ऑगस्ट सप्टेंबर हातून बूथ समिती जातल्यो, ऑक्टोबरात मंडल समित्यो जातल्यो, नोव्हेंबराच्या 15 तारीख पर्यंत डिस्ट्रिक्ट कमिट्यो जातल्यो आणि नोव्हेंबर एंड पर्यंत प्रदेशाचो नवीन अध्यक्ष आणि प्रदेशाची फुडल्या 3 वर्सां खातीरची कमिटी ही तोपर्यंत घोषित जातली. नार्वे पिळगांव दिवचलच्या आदल्या रस्त्याचेर सेजागोवान बेकायदेशीरपणान फातरांचे दुरीग बांदून खण चालू केल्या. लोकांक थंयच्यान यो वच करपाक मेळना म्हणून रमेश गांवसान कागाळ केल्या. रमेश गांवसान पुलिशे कडेनय तशी कागाळ केल्ली. मात ताचे दाव्या प्रमाण पुलीस ते घडणुके कडेन आडनजर करतात. सरकारान हें बेकायदेशीर काम बंद करचें अशी मागणी रमेश गांवसान केल्या. ज्या जाग्याचेर आमी आसा न्हय त्याच मुद्द्याचेर 8 तारखेक हांवें PIक लेटर दिल्लें की हो जो रस्तो आसा तो पब्लीक रस्तो आसा आणि त्याच्यामुळे त्या पब्लीक रस्त्याचेर म्हाका वचपा खातीर हो रस्तो क्लियर जावचो. हो कंपाऊंड वॉल जे घातलेले आसा ती बेकायदेशीर घातलेली आसा, कंपनीन घातलेली आसा आणि ज्या कोणी मनशान घातलेली आसा ती बेकायदेशीर घातलेली आसा. सेजा गोवान हो कंपाऊंड वॉल बेकायदेशीरपणे घातलेलो आसा आणि तो कित्या खातीर घातलेलो आसा. 25 ऑक्टोबर 2011 आमच्या डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान नोटिफिकेशन काढलेलं आसा. नोटिफिकेशन कित्याचेर, इन्वोकिंग सेक्शन 115 मोटर व्हेकल एक्टाचेर. मोटर व्हेकल एक्ट 115 फक्त इतकें सांगता, रिस्ट्रिक्शन ऑन द पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ व्हेकल्सांक फक्त रिस्ट्रिक्शन घालपा खातीर म्हणून नोटिफिकेशन काढलेलें. पण त्या नोटिफिकेशनचो बेकायदेशीरपणे गैरवापर करून हांगासर सेजा गोवान कंपनीन हांगासर कंपाऊंड वॉल घातलेलो आसा. इतकेंच न्हय तर तो सबंद रस्तो जो आसा ना, पब्लीक रोड आसलो, तो सगळो खणून उडयल्लो आसा. आज तुमकां पुलिसेक हें सगळें सांगलेलें की म्हाका ह्या रस्त्यानसून वचपाक दिवचें, पण पुलिसांनी कांयच हेचेर एक्शन घेवना. किंबहुना उलट म्हाका आतां 8 दिसां पयलीं दिल्लें पत्र आसा तेचेर आज तेंच्यांनी म्हाका 3:30 लेटर उत्तर धाडलेलें आसा. हांवें सांगलां की प्रोटेक्ट माय रायट टू हॅव एन एक्सेस थ्रू दीस पब्लीक रोड. तेचेर पुलीस आमचे एकय शब्द उलयना. म्हणजे हेचो अर्थ असो की आमच्यो सगळ्यो यंत्रणा ज्यो आसात न्हय त्यो सगळ्यो खाणीवाल्यांच्या समोर रोटांगण घालता आणि ह्या देशाचे कायदे खाणवाल्यांचे बटीक बनयता काय ना हो प्रश्न उबो करपा खातीर म्हणून आज हे मुद्दम हांवें हांगासर हो एक एक्टिविटी दवरलेली. भर दिवचलेन जर अशा प्रकारचे बेकायदेशीर गोष्ट करपाचे धाडस जर कंपनी करता जायत तर त्याच्या मायनीन ते कितले बेकायदेशीर करतले असले जे नजरेच्या आड आसा हेची आनी कांय गजाल सांगपाची गरज ना. जे सरकार बेकायदेशीर मायनिंगाचेर सत्तेचेर येयल्ले आसा त्या सरकारा कडेन म्हाजें अपील आसा की बेकायदेशीर गोष्टी करणाऱ्या ह्या खाण कंपनीचेर ताबडतोब तेंच्यांनी एक्शन घेवचें आनी सिद्ध करचें की आपूण बेकायदेशीर गजालीच्या विरुद्ध आसा. हें एके वटेन गणेशराज नार्वेकाराचे जल्म दाखल्याच्या कोफुसांवाची चवकशी चलता, जाल्यार दुसरे वटेन चेतन देसायाच्या फुडारपणा खाला JCAच्या कारभाराची चवकशी पुराय जायत आयल्या. चेतन देसायान दयानंद नार्वेकाराक बुधवारच चवकशे खातीर आपयल्लो. तो सांजे पावलो. चवकशी अहवालांत कितें आसतलें हाचेर चेतन उलोवंक तयार ना. मात JCA अकादमीचे नवे इमारत प्रकल्पा विशीं कांय गजालींची म्हायती मेळ्ळी की चवकशी पुराय जातली. गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या घडामोडींची चौकशी करपा खातीर फाटल्या मे महिन्यात चेतन देसायाच्या मुखेलपणाखाला ही कमिटी नेमिल्ली. ह्या चौकशी समितीचें काम पुराय जायत आयलां. ही कमिटी रोखडोच अहवाल दितली. I had called him in the morning. He didn't turn up. Okay. I had come for my routine work. But normally when I finish my investigation, then I have to do the writing here. So I had come regarding that. Then I didn't know whether he was around. And he called me. So I said, come in. Okay. That's all.
And what was the... So when he came in, he gave me some 2 set of papers and he said, you take it and give me one receipt signature. I said, I can't take it. Whatever you want to send, you send by post. No, let's come tomorrow morning and then I will investigate. Okay. So far, how is your investigation going? What is? It's on a very strong footing. Okay. And anything that you can share with us from your investigation? Any No. reports right now that you I'm can share sorry. with us? Preliminary stage that you can't share with us? No. It's too early. It's very early. But something will come out. You know. When can we see the report coming out from you? I need this valuation of this building. Okay. Once that is finished, then I'll make a rough sketch of it and then send it. Okay. Have all these parties, the stakeholders, been cooperative in your investigation from all sides? Mr. Dayanand Narvekar, the current committee members, have they all been cooperative to you? Not everybody, but in due course of time I will let you know. Okay. If this building is found illegal, there are a lot of MLAs also claiming that it is illegal. If it is found illegal, what kind of action can we see happening over here? That's not in my hands. Okay. My job is only to submit the report. Okay. That's all. That's the only thing that I can do. And the rest lies with the government. Okay. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खेळा खबराकार निखिल पेरेरा आनी खबराकार श्याम सुंदर फट्टे. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.